कला अकादमी अ गट नाट्य सर्तीतल्या परीक्षकांक लाच दिवपाचो यत्न केल्ल्या प्रकरणात कला अकादमीचो कर्मचारी प्रदीप गांवकर आणि सुशांत नायकाक कारणां दाखयत नोटीस जारी केल्या। मजगती कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकर हांणी हे प्रकरणाविशीं दोगांकूय सरळ विचारले तेन्ना आमी अशें कांयच करूंक ना अशें म्हणीत तांच्यांनी हात वयर केले। पळयात पुराय बातमी। कला अकादमी अ गट नाट्य सर्ती उपरांत घडिल्लो प्रकार गोमंतकान उक्ताडार हाडल्या उपरांत नाट्य क्षेत्रा सयत कला अकादमीत खदळ पातळ्ळा। तशेंच हे प्रकरण गोमंतकान तटस्थपणान उक्ताडार हाडिल्ल्यान खुबश्या जाणांनी समाधान व्यक्त केले। कांय जाणकारांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यात। सुपारी आंदोलन करपी खंय गेले? म्हज्या कार्यकाळा वेळार असो प्रकार केन्नाच घडूंक ना। असो प्रकार घडिल्लो जाल्यार खपोवन घेवचें नासले। ह्या घडणुकीची खोलायेन चवकशी करून आरोपीचेर बेगोबेग कारवाय जाता आसली अशें कला अकादमीचे आदले अध्यक्ष आनी आदले कला संस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडे हांणी सांगले। म्हज्या कार्यकाळा वेळार सुपारी घेवन आंदोलन करपी खंय गेले असो प्रस्न ताणें केलो। गोमंतक दिसाळे वाचून बसलो धक्को। हे प्रकरण गोमंतक वाचले उपरांत कळ्ळें। ह्या प्रकरणाचो तपास करून शुक्रार मेरेन म्हायती दिवची असो आदेश संबंधीत प्रशासनाक दिला अशें कला आनी सांस्कृतीक मंत्री रमेश तवडकार हांणी सांगलें। एका संवेदनशील मनीस म्हूण अशी गजाल घडटा हें वाचून धक्को बसलो अशें ताणें गोमंतक कडेन उलयतना सांगलें। अहवाल मेळ्ळ्या बगर कारवाय करप शक्य ना, मात ही गजाल हांव गंभीरतायेन घेतलो आनी दोशीचेर कारवाय जातली अशें तवडकर हांणी स्पश्टपणान सांगलें। रंगमाचयेक लज हाडपी गजाल। नाटक सर्तीचो निकाल बदलपा खातीर परीक्षकांचेर दबाव हाडप ही कला क्षेत्रा खातीर व्हड लजेची गजाल आसा। ही एक दुर्दैवी घडणूक गोंयच्या रंगमाचयेक लज हाडपा सारकी आसा। देखून संबंदीत गुन्यांवकारांचेर खर कारवाय करपाची गरज आसा अशें ज्येश्ठ नाटककार देविदास आमोणकराचें म्हणणें। अशें घडलें जाल्यार संबंधिता आड खर कारवाय जातली। कलेच्या मळार अश्यो गजाली घडूंक फावना। सर्तीत वांटो घेतना परीक्षकांचो निर्णय निमणो आनी बंधनकारक थारतलो अशें बरोवपीच उपरांत निकाल बदलपाचो यत्न करता जाल्यार खरीच गंभीर गजाल आसा अशें कला अकादमीचे अध्यक्ष चंद्रकांत कवळेकरान सांगलें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।